नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत आमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रतिश्ठेचो चॅम्पियन T20 करंडक घेवन भारतीय पंगड पावले देशांत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिलो येवकार. सतरा वर्सां उपरांत चषक जिखून आयिल्ल्या भारतीय क्रिकेट पंगडाची मुंबयत विक्ट्री परेड कार्यावळ. लाखांनी क्रिकेट मोग्यांनी घेतलो वांटो. हाथरस चेंगराचेंगरी प्रकरणात 6 दुबावितांक केल्या अटक. घडणुकेची न्यायालयीन चवकशी आसा सुरू. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाक केंद्र सरकारान दिल्या मुजतवाड. केंद्रीय घर बांधणी आणि शार उदरगत मंत्रालयान जारी केला आदेश. पूर्वोत्तर राज्यात उटंगराच्या पावसाक लागून जनजिणेचेर जाला परिणाम. सोद आणि मजत कार्य झुजा पावंड्यार सुरू. आता खबरो विस्तारान. दक्षिण आफ्रिका पंगडाक हारावन चॅम्पियन T20 करंडक घेवन भारतीय क्रिकेट पंगड आयज भारतांत पावलो. आयज सकाळी हो पंगड नवी दिल्लींतल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर खासा चार्टर्ड विमानान पावतकच क्रिकेट मोग्यांनी तांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो. रोहित शर्माच्या फुडारपणा खालच्या ह्या पंगडान उपरांत एका खाजगी हॉटेलांत वचून विसव घेतलो आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नवी दिल्लींतल्या राबित्या घरा वचून तांची भेट घेतली. टीम इंडिया पंगडान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वांगडा ब्रेकफास्ट घेवन आपले अणभव तांकां सांगले. 17 वर्सां उपरांत संवसारीक चषक जिखून ऐतिहासीक कामगिरी केल्ल्या भारतीय क्रिकेट पंगडाचे आयज देशांत आगमन जालें. हो पंगड एअर इंडियाच्या खासा चार्टर्ड विमानान नवी दिल्लींत पावलो. नवी दिल्लींतल्या हो पंगड आयज सांजे मुंबयत पावतलो. मुंबयत सांजे 5 वरांचेर खासा शोभायात्रा काडली. मेकळ्या बशींतल्यान मरीन ड्रायव्ह ते वानखेडे स्टेडियम मेरेन पंगडाची शोभायात्रा काडून तांकां येवकार दिवपाची कार्यावळ जाली. त्या उपरांत वानखेडे स्टेडियमाचेर आयोजीत केल्ल्या येवकार सुवाळ्यान BCCIच्या वतीन ह्या पंगडाक 125 कोटी रुपयाचो धनादेश हस्तांतरीत करतले. मुंबयत आयोजीत केल्ल्या विक्ट्री परेड कार्यावळीक लागून येरादारी पुरायपणान नियंत्रीत केल्ल्याची माहिती मुंबय पुलिसांच्या येरादारी विभागान दिल्या. BCCI के साथ हमारी और BCCI के साथ आज भी और कल भी हमारा मीटिंग हुआ है. इसमें जो आने वाले लोग हैं उनको नंबर्स को देखते हुए हमने मरीन ड्राइव पे ट्रैफिक का नियोजन किया है, बैरिकेड्स किया है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाइटिंग वो सब अरेंजमेंट किए हैं. उसके साथ साथ स्टेडियम जो है उसमें भी जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए एक्सेस कंट्रोल है, एम्प्लॉयमेंट है, उसकी पूरी तैयारी हुई है. पब्लिक के लिए स्टेडियम जो है 4 बजे से ही खुला है. तो जो भी जिनको मैच ये जो प्रोग्राम देखना है वो टाइमली आके बैठे, ये हमारा अनुरोध रहेगा. सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ट्रैफिक के इंतजाम बहुत अच्छे से किए हैं और MCA को भी हमने कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हैं, वो भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं. 18व्या लोकसभा वेंचणुके उपरांत संसदेन सोपूत घेतना कांय वांगड्यांनी जय फिलिस्तान, जय हिंदू राष्ट्र ह्या सारक्यो घोशणा केल्ल्याच्या फाटभुंयेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी सोपूत घेवपाच्या प्रक्रियेन एक म्हत्वाची सुदारणा केल्या. सभाघराच्या कामकाजाच्या नेमान निर्देश 1 नावाची सुदारणा केल्या अशी माहिती संसदीय वेव्हार कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी खबराकारांक दिली. के समय किसी MPs ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और आदरणीय स्पीकर महोदय को रिक्वेस्ट किया गया है. उन्होंने जो कदम उठाया है हम सब ने अप्रिशिएट किया है. माननीय स्पीकर महोदय ने एक कमेटी गठन करने का ऐलान किया है. उस कमेटी में इस बात का निर्णय होगा कि भविष्य में जो बहुत ही एक ऐसा समय जिसमें कोई राजनीति, कोई स्लोगन, कोई इस तरह का कोई मतलब ही नहीं होता है. ओथ है, उसमें लिखा हुआ संविधान में आपका ओथ का एक डिफाइन वो आपका फॉर्मेट होते हैं, उसी को ही पढ़ना होता है, उसी में ही आपको ओथ लेना होता है. तो कई लोगों ने वायलेट किया तो पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह के एक सोलेम ओकेजन को लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का कोशिश करते हैं.
मेरे ख्याल से सब पार्टी इसमें सहमत होगा और अच्छा एक हम लोग इसमें रूल्स आगे सख्त रूल्स बनाएंगे ताकि कोई शपथ लेते समय गलत तरीका व्यवहार ना हो और गलत शब्दों का इस्तेमाल ना हो। नवी मुंबईत आय सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या हस्तुकी सेक्युरिटीज अपिलेटेड ट्रायब्युनलाच्या नव्या कार्यालयाचे उक्तावण जालें। भारतीय न्यायवेवस्थेन आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर जावंक जाय अशें मत ह्या वेळार सरन्यायाधीश चंद्रचूड हांणी उक्तायलां। भारतीय न्यायवेवस्था डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान करपाचो आपलो यत्न आसा अशें तांणी मुखार सांगलें। That SAT has moved its office premises to new modern premises equipped with state-of-the-art infrastructure and technology. In fact, technology is at the heart of the functioning of the Indian judiciary, and that's been my mission all over the last 1.5 years. I myself run a completely paperless digital court in the Supreme Court. The great Sardar Vallabhbhai Patel famously called the Indian bureaucracy the steel frame of India, the backbone of good governance. Similarly, officials who run the show from behind the scenes are the steel frame of our legal system. They are integral to dispensing justice, modernizing the workspaces for our officials, and therefore, that is integral to modernizing our justice delivery itself. उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस हांगा जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या घडणुकेची न्यायालयीन चौकशी करपा खातीर निवृत्त न्यायमूर्ती ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव हांच्या अध्यक्षतेखाला 3 वांगड्यांची समिती स्थापन केल्या। हातून 2 निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचो लेगीत आस्पाव आसा। ही समिती 2 म्हयन्यांत चौकशी पुराय करून सरकाराक नियाळ सादर करतली। उत्तर प्रदेशातल्या हाथरस फुलरई गांवांत एका सत्संग कार्यावळीन जाल्ल्या चेंगराचेंगरीन 121 जाणांक मरण आयिल्लें। ह्या घडणुकेच्या कांय साक्षीदारांनी कांय प्रतिक्रिया उक्तायल्या। सत्संग के अंदर हम चले आए के बाद जब पहुंचे हैं तो हमारी ये लेडीज वगैरह नहीं पहुंची, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद एक हमारे साथी थे फक्करनाथ जी, हमने उनको भेजा देखने के लिए कि भाई देख के आइए क्या हो गया। जब उन्होंने बताया कुछ लेडीज है यहाँ भगदड़ में गिर गई थी यहाँ पर, मैं कि चलो ठीक है। जब वहाँ पता चला मैं किस हॉस्पिटल में, वहाँ किसी ने कुछ नहीं बताया। वही जहाँ जिसका हॉस्पिटल पड़ा वहाँ पर एडमिट है। कहाँ है, अलीगढ़ में भी है और हाथरस में भी है और सिकंदरा राव में भी है और आपका एटा में भी। ज़्यादा भीड़ भाड़ थी तो ऐसी ज़्यादा खास व्यवस्था ठीक नहीं थी, आपको सही बता। हाँ, प्रशासन जो SDM थी और भी थे अधिकारी सारे उपस्थित थे वहाँ पर। हम जब जैसे सत्संग में बैठे थे, जैसे सत्संग समापन की ओर हुआ है, तो जो सागर बिचौली निकल के गए तो लेडीज की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग। जैसे वो निकल के गए लेडीज एक संग भागी है का उनके चरण लेवे का मतलब धूल लेने के लिए, तो एक संग इतना दबाव है जो भी पीछे से धक्का आता रहा वो गिरते रहे और करीब मैं जानता हूँ 300-400 के एक साथ गिरे, तो जो भी नीचे दबा वो मरा ही है। मजगती हाथरस चेंगराचेंगरी प्रकरणात 121 लोकांक मरण आयला आणि तांची वळख पटल्या अशी माहिती उत्तर प्रदेश पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्या। या प्रकरणात 6 दुबावितांक अटक केल्या। एक संशयित फरार आसा आणि ताचेर 1 लाखाचे इनाम सरकारान जाहीर केला अशी माहिती लेगीत चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिल्या। 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। अभी 2 महिलाएं इसमें गिरफ्तार हुई हैं, 4 पुरुष हैं। जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रा पोरतून एक फावट हेमंत सोरेन हांचे कडेन वतली। विद्यमान मुखेलमंत्री चंपई सोरेन हांचो राजीनामो राज्यपाल CC
CP राधाकृष्णन हांणी स्वीकारल्या उपरांत जाल्ल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या विधिमंडळ गटाच्या बसकेन हेमंत सोरेन हांची मुखेलमंत्री म्हणून निवड जाल्या. राजभवनातल्या बिर्सा मंडप सभाघरांत सांजेच्या 5 वरांचेर राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी हेमंत सोरेन हांकां मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत दिलो. झारखंडान अर्जुन मुंडा आणि शिबू सोरेन हांचे उपरांत तिसरे फावट राज्याचे मुखेलमंत्री जावपाचो मान हेमंत सोरेन हांकां मेळ्ळा. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं, स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानू छो ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. केंद्रीय घर बांदणी आणि शार उदरगत मंत्रालयान स्मार्ट सिटी मिशन येवजणे खाला काम पुराय करपाची मुजत मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. ह्या येवजणे खाला गोंयान पणजे शारांत लेगीत स्मार्ट सिटीचे काम सुरू आसा. कांय राज्यांनी मुजत वाडी खातीर केल्ल्या विनवणेक लागून केंद्र सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्याची माहिती मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी पत्रकान दिल्या. देशभरान 100 शारांचे सुमार 48,000 कोटी रुपया खर्च करून स्मार्ट सिटी रुपांतरीत जावपाची आसा. खुबशा प्रकल्पांचे काम पुराय जावंक ना, ह्या खातीर ही मुजत वाड दिल्या अशें हे विशींच्या पत्रकान नमूद केला. केंद्र सरकारान नेमिल्ल्या प्रवाह समिती कडल्यान म्हादय पात्राची पळोवणी आयच्यान सुरू जातली. न्हंय पात्राची पळोवणी करपा खातीर समितीचे अध्यक्ष PM स्कॉट हांचे सयत हेर वांगडी आनी अधिकारी गोंयांत दाखल जाल्यात. पयलेच फावट ही प्रवाह समिती गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांनी प्रवाहीत जावपी ह्या न्हंयेची प्रत्यक्ष पळोवणी करतले. गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यां मदीं म्हादयचो वाद सुरू आसा. हो विशय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आसतना देखरेख दवरपा खातीर केंद्र सरकारान 27 मे 2023 ह्या दिसा प्रवाह समिती अधिसूचित केल्ली. म्हादय अभयारण्य, भगवान महावीर अभयारण्य आणि नेत्रावळी अभयारण्य ह्या वाठारांत पावसाळी मोसमांत घसघशांचेर ट्रेकिंग करपी लोकांचे सुरक्षितेच्या कारणां खातीर गोंय रानां उदरगत महामंडळान निर्बंध घातल्या. घसघशांचेर अति उत्साहान न्हावपा खातीर वचपी लोकांचे प्रमाण वाडलां आनी कांय जाग्यांचेर अपघात लेगीत घडल्यात. हे मतीन घेवन सुरक्षितेच्या कारणां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्या अशी माहिती राणा खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भौशीक माध्यमां वरवीं दिल्या. राज्यांतल्यो खाजन जमनी भराव घालपी आनी मँग्रोव वनस्पतीचे लुकसाण करपी घटकांचेर निर्बंध हाडपा संदर्भात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान एक इतिहासीक निवाडो दिला. काशीनाथ जयराम शेटये आनी 8 हेर याचिकादारांनी हे विशीं मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान भौशीक जनहित याचिका दाखल केली. ताचेर जाल्ल्या सुनावणेंत न्यायालयान ह्या विशयाचेर राना खातें, उत्तर जिल्लोधिकारी, गोवा दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरण आनी मेर्शी ग्रामपंचायत हांकां प्रतिवादी करपाचो निर्देश लेगीत दिला.
मेर्शी आणि मोरडा पंचायत वाठारांत ही खाजन जमीन भराव घालून पर्यावरणाचो इबाड करपाचो प्रकार घडिल्ल्या घडणुकांचेर ही जनहित याचिका सादर केली. न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझेस या दोन वांगड्यांच्या खंडपीठान प्राथमिक सुनावणी घेतली. मुखावेली सुनावणी 16 जुलै मेरेन तहकूब केल्या. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विस्तार. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of BQ. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. Which it is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits, climate change because of excessive consumption. all diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। भलायकेच्या कारणावेल्यान भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांकां काल सांजे नवी दिल्लींतल्या अपोलो रुग्णालयांत दाखल केला. अडवाणी हांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचे तशेंच तज्ञ दोतोरांच्या देखरेखी खाला तांचेर उपचार सुरू आसा अशें अपोलो रुग्णालयान जारी केल्ल्या निवेदनांत म्हळां. फाटल्या सप्तकांत जाणटेपणा संबंधांतल्या भलायकेच्या समस्याक लागून अडवाणी हांकां नवी दिल्लींतल्या एम्स रुग्णालयांत दाखल केल्ले, मात दुसऱ्या दिसा तांकां डिस्चार्ज दिल्लो. आतांच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 96 वर्सां पिरायेचे लालकृष्ण अडवाणी हांकां आयज सांजे अपोलो हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिल्ल्याची खबर आसा. महाराष्ट्रात झिका विषाणूचे कांय दुयेंती सापडल्याच्या फाटभुंयेर केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक झिका विषाणूच्या प्रसाराचेर आळाबंद घालपा खातीर प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात. गुरुवार बायलांक झिका विषाणूची बाधा जाल्यार गर्भाच्या मज्जासंस्थेचेर परिणाम जावं येता, ताका लागून गुरुवार बायलांनी जतनाय घेवची अशें हे विशींच्या मार्गदर्शक सुचोवणेन नमूद केलां. भलायकी केंद्रां आनी राज्यांतल्या हॉस्पिटलांनी दुयेंतींचेर नदर दवरची तशेंच झिका विशाणू पातळचो न्हय, जळारां जावची न्हय हे खातीर उपाय येवजण्यो करच्यो अशें ह्या मार्गदर्शक सुचोवण्यांत सांगलां. राजस्थानचे कॅबिनेट मंत्री तशेंच भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी किरोडीलाल मीणा हांणी आपल्या मंत्रीपदाचो राजिनामो दिला. राजस्थानात जाल्ल्या पेपर फुटीच्या प्रकरणांतल्यान निर्माण जाल्ल्या राजकीय वादाच्या फाटभुंयेर तांणी राजिनामो दिल्ल्याची खबर आसा. फाटले 2 दीस तांणी नवी दिल्लींत पक्षाच्या फुडाऱ्यां वांगडा चर्चा केल्या उपरांत राजिनामो दिवपाचो निर्णय घेतलो. टायगर हिल झुजाक 25 वर्सां जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळींत सेना मुखेली जनरल विजय चौहान हांणी वांटो घेतलो. ऑपरेशन विजय मोहिमेंत शहीद जाल्ल्या जवानांक तांणी ह्या वेळार आर्गां ओंपलीं. आज हम एक ऐतिहासिक पल में मौजूद हैं जब हम 25 साल पहले हमारे बहादुर जवानों द्वारा टाइगर हिल पर झंडा फहराने के सुनहरे पल को याद कर रहे हैं. 18 ग्रेनेडर्स ने टाइगर हिल पर ही नहीं बल्कि तोलोलिंग और हम्प जैसी कठिन चोटियों और पहाड़ियों पर अपना परचम लहराया. इस विजय से लड़ाई का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई गई. हमारे पूर्व काल के लोगों ने अर्थात कि हमारे जो वेटरन्स हैं आपकी यूनिट के द्वारा सेना में सभी क्षेत्रों में सतर्क भूमिका निभाई और उन्होंने जो है निस्वार्थ कर्तव्य से अपना योगदान दिया है.
आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन यूनिट के शूरवीरों के बलिदान को भी याद करना चाहता हूं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। SCO म्हळ्यार शांघाय सहकार्य संघटनेची 24वी शिखर संमेलन कझाकिस्तानातल्या अस्ताना हांगा सुरू आसा। वांगडी देशाचे फुडारी ह्या संमेलनात वांटेकार जावपा खातीर अस्तानात पावल्यात। भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री प्रतिनिधी म्हूण ह्या संमेलनात वांटेकार जाल्यात। चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग तशेंच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांची डॉक्टर एस जयशंकर हांणी भेट घेतली। डॉक्टर जयशंकर हांणी वेगवेगळ्या देशांच्या मुखेल्या वांगडा लेगीत वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास केली। अमरनाथ यात्रेकरूंचो एक पंगड आयज फांतोडेर जम्मूच्या भगवती नगर यात्री निवासस्थानांतल्यान खर सुरक्षा बंदोबस्तान रवाना जालो। 219 वाहनांतल्यान हे यात्रेकरू यात्रेक गेल्यात। ह्या पंगडान 5696 भावीक वांटेकार जाल्यात। हातूंत 1591 दादले, 360 बायलो, 5 भुरगीं, 64 साधू, 8 साध्वी हांचो आस्पाव आसा। मजगतीं 2896 दादले, 651 बायलो, 5 भुरगीं, 103 साधू आनी 13 साध्वी पहलगाम बेस कॅम्पात ह्या यात्रेकरू खासा सुरक्षा वेवस्था उपलब्ध करून दिल्यात। ब्रिटनात नवे प्रधानमंत्री वेंचपा खातीर वेंचणूक प्रक्रिया सुरू आसा। विद्यमान प्रधानमंत्री ऋषी सुनाक हांणी मे म्हयन्यांत सार्वत्रिक वेंचणुकेची घोशणा केल्ली। तांचे डेमोक्रेटीक पार्टी फाटली 14 वर्सां सेगीत सत्तेर आसा। तांचे आड लेबर पार्टीचे सर्किल आखाड्यांत आसात। दोनूय पक्षांनी फाटले कांय दीस व्हडा प्रमाणात प्रचारान वांटो घेतलो। इंग्लंड, उत्तर आयर्लंड, स्कॉटलंड आनी वेल्स ह्या मतदार क्षेत्रांत 650 वांगडी मतदान आखाड्यांत आसात। स्वामी विवेकानंद हांची आयज पुण्यतिथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका समाज माध्यमाचेर जारी केल्ल्या संदेशांत स्वामी विवेकानंद हांची शिकवण लाखांनी लोकांक बळगें दिता अशें सांगलें। सखोल ज्ञान आनी सेगीत ज्ञानाचो सोद घेवपाची तांची प्रेरणा मोलादीक आशिल्ली अशें म्हणून एक समृद्ध आनी प्रगतीशील समाज घडोवपाचें तांचें सपन पुराय करुया अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। मजगतीं केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी लेगीत स्वामी विवेकानंद हांचे यादीक आर्गां ओंपल्या। पूर्वोत्तर राज्यांत फाटले कांय दीस उटंगराचो पावस पडत आसा। ताका लागून हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या। जनजिणेचेर व्हडा प्रमाणात परिणाम जाला। बुधवार मेरेन हुंवारान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 46 पावला। आसामांतल्या 29 जिल्ह्यांत 2800 गांवांचेर हुंवाराचो परिणाम जाला। 16 लाखां परस चड लोक संकश्टान आसात। सोद आनी मजत कार्य झुजा पांवड्यार सुरू आसा। विम्बल्डन टेनिस सर्तींत स्पेनचो कार्लोस अल्कराज दादल्यांच्या एकोड्या गटांत 3ऱ्या पांवड्यार पावला। अल्कराजान लंडनांत ऑस्ट्रेलियाच्या अलेक्झांडर वुकीक 7-6, 6-2, 6-2 अशा सेटांनी हारयले। फुडलो तांचो खेळ अमेरिकेंतल्या फ्रांसीस टियाफो हांचे वांगडा जातलो। फाटले कांय दीस राज्यांत हंगामी पावसाचें प्रमाण कमी जाला। आतां मेरेन 39.81 इंच पावसाची नोंद जाल्ल्याची म्हायती हवामान खात्यान दिला। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 29.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। प्रतिश्ठेचो चॅम्पियन T20 करंडक घेवन भारतीय पंगड पावल्या देशांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिलो येवकार। सतरा वर्सां उपरांत चषक जिखून आयल्या भारतीय क्रिकेट पंगडाची मुंबयत विक्ट्री परेड कार्यावळ। लाखांनी क्रिकेट मोग्यांनी घेतलो वांटो। हाथरस चेंगराचेंगरी प्रकरणात 6 दुबावितांक केल्या अटक। घडणुकेची न्यायालयीन चौकशी आसा सुरू। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाक केंद्र सरकारान दिल्या मुजतवाड। केंद्रीय घर बांधणी आणि शार उदरगत मंत्रालयान जारी केल्या आदेश।
पूर्वोत्तर राज्यात उटंगराच्या पावसाक लागून जनजिणेचेर जाला परिणाम. सोद आणि मजत कार्य जुना पावंड्याचेर सुरू. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रान. नमस्कार.